सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, दुनिया देवाक वाखाणुया, आनंदाचो ताका सुया, कारुणातूं कोडप दुनिया, जिवितातूं सुरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं दाखय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचें बळ ताणें माकलोल्यांचें कट्ट आनी थारोक तो तुजे पोरचेक थारोवन दी. सर्वेस्परा तुजें दायज करून घेतलेल्या लोकांक सुकेस्त कर, तांचो गोवळी जा. आनी हे तुजे पोरजेचेर जें उदृश्ट आयलां, जी पिडा आयल्या ती पयस कर. सगल्यांक आमकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळे परी तुजी सेवा करूंक, तुका मान उनोद दिवंक सदांच तुजो पोरकोण गावंक. आनी आतां फावो ते परी हे बेठेंत आमी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमीन. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी, सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमीन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमायसान म्हणलें, सगळ्याच वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दियात, ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलतात तेच म्हजे गोट्टान पळोवंक रावूंक लागले.
घोडे तो फासांक पडून फटवतलो, उपरांत आमी ताका जिखतले आनी ताचो सूद घेतले. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजयेन भरतल्यात. केदी लॉज सोदां तोकपाची, विसरूंक नजो तसली. पूण तूं दोळबारांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अतोस्करणाचो आनी काळजाचो तूं थाव घेताय. तर तांचो सूड तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात, कित्याक ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हे देवाचे वडका. आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. आनी एक पावटी म्हणया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबाडां सोंसतां, तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको, म्हज्या काश्या आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दोयाळ काळजाचो, तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजे कोनवाळेची नदर. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोस्तले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुबळ्यांची मागणी. सांकड्यांनी आसलेल्यांक आपल्या चाकरांक तो विसरना. सर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सर्व रचना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, एका मनशा उदेशी पातोक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मोर्न. आनी अशें मोर्न सगळ्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगळ्यांचीच पातोक केलें. देवान सुमूर्त दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातोक संवसारांत आयलें. सुमूर्त नासली म्हणटच सुमूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण सुमूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदावा परी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदावा थावन मोइजेसा पर्यान मोर्न सोमेस्ताचेर राज चलयतालें. आदाव म्हळ्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो. पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगू नजो तितली व्हड देवाची काकूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेवन चड खरें तें हें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचें सुबां देणें कशें सांगू नजो तितल्याय मनशांक पावली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडका. उबे रावया. सर्वेश्वराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात. सर्वेश्वराक जोय.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, मनशांक भियोव नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानान फुटफुटलोलें तुमी आयकलां तें पाठसारतावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाकात. कित्याक तांच्यान ओतम्यांचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्यांचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोंडान नास करूंक तांक आसा. ताका ओदीक भियेयात. एका पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भियोव नाकात. शेरकांचे भिऱ्या परस तुमी ओदीक परतीं. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकण्णी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, एक सोबीत गीत आमी जायते फावटी गायता. घडये आमच्या मना वयल्यान वेता जायत. तें अशें, जेजू भाशेन आसचें हांवें. केन्ना उलयतना भावुरतना जेजू भाशेन आसचें हांवें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. आज जेजू म्हणटा भियेनाकात. शेरकाच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक मोलादीक. म्हणजे आयज ही पिडा आयल्या म्हूण आमी भियोव ना जावं. सगळीं भियेल्लीं आसात. पूण भिरांत पयस करुया. जेजू आमच्या बरोबर आसा. ताची खोशी जातली. म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलों. काय बरें आस्वासन जेजूचें. आमी तर जेजू भाशेन जावन जेजूची वळख दुसऱ्यान दिवंक वावुरता. जेजू आमकां बापाशें म्हणटलो. हीं आसात म्हजीं. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडलेलीं. दर एका शिसाचें पयलें काम म्हणल्यार गुरू कितें शिकयता ते भाशेन आनी ताचे भाशेन जावचें. गुरूचें मन काळीज समजून घेवंक, त्याच गुरूच्या तत्वाक आनी गुरूक गोवाय दिवंक हें काम. एक भुरगो शिस एका गुरू मुखार वचून आपुणूय व्हडलो जावंक सोदता म्हणजे शिकपान. जेजून आपल्या शिसांक आपयले आनी आकारून घेतले. सामके अनवळखी म्हणून जाता. निमण्या वक्तार पर्यंत जगताक कोण व्हडलो जातलो तो तांचे मदें.
पूण तांकां ताणें आकारले आनीक आपलें मोन आनी काळीज समजूंक तांकां शिकवण दिली. तांकां सर्गीचे गूट उक्ते केले. तांकां आपणांचे गोवाय जावंक आपूण बेचो आसलो थंय मुणयारपण चलोवंक धाडले. इतली शिकवण आनी आकारणी जाल्या उपरांत जेजू तांकां आपणा विशीं दुसऱ्या उजेर गोवाय दिवंक आपयता. सगल्या संवसाराक वचात, हांवें जी तुमकां शिकवण दिली ताकाय दियात, आनी बाराबर म्हणटा जो कोण ती मानून घेयत ताका बातिजम दियात. गुरू सारको जाल्लो शिस गुरूक दुसऱ्या उजेर गोवाय दिता आनी गुरू ताका आपल्या बापा उजेर गोवाय दिता. आमी जाणो भाग्यन फ्रांसीस शाबेर इतले पयसतान गोंया आयलो आमकां जेजूची ओळख दिवंक. आमच्या पुर्वजांनी ती मानून घेतली आनी आतां ताच्या फाटल्यान येवपी आमी तीच शिकवण मानून घेवन एका खऱ्या देवाक भजता, ताका पांय पडटा. गुरूक दुसऱ्या उजीर पोरगोवप म्हणजे ताच्या तत्वांक साक्षी दिवप, ताच्या उतराक विस्वाशी रावप. हें करतना कितले जाण मरोन वचूंक ना. आमचे इंडियेकूच पुऱ्यान कितले जाणांक मारून उडयले. फाटीं एक 10 वर्सां फाटीं कांदामाल ओरिसाक कितले क्रिस्तांव मनशांक थोड्यांच्या घुमटीकातून थोड्यांक जिवेच फोंडांत पुरून आनी हे भाशेन मारून उडयले. कित्याक? क्रिस्तांव म्हूण, फकत क्रिस्तांव म्हूण. कित्याक? फकत ते जेजूची शिकवण पाळटले म्हूण. फकत कित्याक ते जेजू भाशेन आसूंक सोदतालेत उलयतना, भावुरतना. ते भियोंक ना. तर असल्या उतरांनी जेजू तांकां पाठयता, वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आमी तुमकां धाडटा. मिसाचे शेवटाक आमी म्हणटा. तर कितें करूं? क्रिस्ताच्या नांवान आमकां धाडटात काय? कितें आमी करूंक जाय? आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायांनी, आमच्या गांवांनी जेजूचे गोवाय आमी जावं. तो गुरू आमी ताचे ही शिकवण आमकां पावता ती आमी दुसऱ्यांक परगटूं. ताचे वरवीं क्रिस्ताचें नांव उतरांनी आनी उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांनी परगट करूंक आमकां पाठयतात. तर हांव क्रिस्तांव कसो आनी करीत भाशेन ह्या मारेकार दिसांनी जेन्ना आमकां इगर्जेंत येवंक मेळना, जेन्ना मिसांत वांटो घेवंक मेळना, जेन्ना साक्रामेंत येर लिप चोरया म्हणल्या भाशेन आमी कोत्ता, ताचोच आदार मागुया. सायबा, हें उदृश्ट पयस कर तुजी फशी जाल्यार, आनी आमकां आदलेच भाशेन सदांच तुजें नांव परगटूंक, तुका पांय पडूंक आनी तुका शिवूंक तूं आमकां बळ आनी गोठाय दी म्हूण हे मिसान मागुया. उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मुरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका फुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. आमचो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. जेजून दाखयल्ल्या शुभ वर्तमानाच्या मार्गार आख्खी क्रिस्ती पोरजेक चलोवन व्हरूंक आमच्या बागियोन बापाक, आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या यादनिकांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी धीर दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. देसा देसांनी पूण अदीक करून आमच्या देसांत ओनीत, दुर्बळकाय आनी वेगळोचार सोंपोवन एक नितीचो, शांतीचो आनी उदरगतीचो समाज घडोवन हाडूंक सरकारी मनशांक खरें सेवे चाकरीचें मोन आनी उर्बा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. खऱ्या क्रिस्ती धर्मा प्रमाणें आमच्या लोकां मदें भावपणाचो मोग, गोरजेवतांचो हुस्को आनी पेल्याची सेवा वाडो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या पिडेस्तांक भलायकी, वावराड्यांक जबाबदारीन वावर करून फावो ती मजुरी, आवय बापायांक मोगान आनी रीत रुविशेन भुरग्यांक वाडोवंक जायतें बळ आनी आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजू दाखयता ती वाट धरूंक सुबां कुरपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. कोविड-19 एपिडेक लागून सगळ्याक भिरांत हुस्के दुबाव आयल्यात. जेजू आमचो वैज तोच सगळी पिडा पयस करता. विस्वासान ताचे लागीं मागुया. ही पिडा पयस करूंक, बेगीन इलाज फावो जावंक आनी कोश्टवतात ती पिडेक लागून बऱ्या मनाच्या मनशां कडल्यान आदार आनी सरकारा कडल्यान सगळो सवलती फावो जावंक आनी बरेपण आमी जिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमचे इस्कोलाचीं भुरगीं तरणाटीं तांच्या शिकपाचेर जायतो परिणाम येयल्लो आसा. ऑनलायन लर्नींग, वर्च्युअल लर्नींग हें भुरग्यांक सोंपें जावचे खातीर सरकारान गरज तितले उपाय बेगीन घेवंक, भुरग्यांचें शिकप करपाची संवय मोडना जावंक पूण अदीक उमेदीन उर्बेन भुरग्यांनी ह्या नव्या उपायान आपलें शिकप करूंक आनी तेच बरोबर आपली भावार्थाचें जिवीत, बरी रीत रुविशेचें जिवीत आनीक समाजांत दुसऱ्यांक बरें करपाचें ही तत्वां तांणी आपणावंक अदीक करून आवय बापायनी ह्या भुरग्यांक हें बरें शिकोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. बोमोगाड आनी काकुटसारा बापा ही आमची खालती मागणी आयकून घे. तुवेंचे आवडे आमच्या काळजान घालाय म्हणून तूंच ते शार्ती पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वर्गेश्वरा, सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिन बसता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रतिमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनांक देवाक सोय.
सर्वेस्परा शिश्य रोसणारा आमी तुका दिनवासतान तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनांक देवाक सूय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेंचो यत्न मानून घे. ह्या यत्ना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमती सर्वेस्परातान बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. पयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या झोलमान दिलो आमकां ताणें झोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, हरस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच भशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये सांगाती, बागिवून झुजे तिचो पोती, बागिवूंत दोर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगाता, तेच जेजू ताई, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तेंच प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय, सगल्या आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी हास ताडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अकोट दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तीन सुभागी. सुमया थोडेंचें म्हाका फावना, तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ. Deva arda vivunya, Deva din vasuya, Deva arda vivunya, Deva din vasuya, Muy matuka. Ой, Бог, Екац коря
dita uchi mogar porsa deva arga divunya deva dinvasunya deva arga divunya deva dinvasunya. सर्वेस्परा सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलेले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार अन्न दिताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळवशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या कोपात माये आमकां मागून नवो तुझ्या कोपात माये आमकां मागून